आम्ही आज आम आदमी पार्टी तर्फे एक मेमोरंडम दिला चीफ टाउन प्लॅनराक आणि आम्ही मागणी केल्या की जे 17(2) जे सेक्शन टीसीपीचे आसा 39 की जे टीसीपीचे सेक्शन आसा केस टू केस बेसीस गोंयचे जे जागे कन्वर्ट करता ते बंद करचे आणि एक रिजनल प्लॅन गोंया खातीर हाडचो कारण ह्या केस टू केस बेसिसाचेर इनएडवर्टंट एरर म्हणून जी कन्वर्जन चल्ल्या आमकां दिसून आयल्या की पॉलिटिकल कन्वर्शन्स जाल्या आमकां दिसून आयल्या की गव्हर्मेंट ऑफिशल्सांची कन्वर्शन्स जाल्या आणि ती कन्वर्जन गोंया खातीर म्हणून जी आशिल्ली ती गोंयकारां खातीर नासून ती फक्त भायले रियल इस्टेट लॉबी खातीर गोंयच्या भायल्या बिल्डरां खातीर ही कन्वर्जनां चल्ल्या हे बंद जावपाक जाय म्हणून आमी मागणी केल्या. आणि आयज सगळे दिसती पडा खंयची दोंगर कातोतात सायडनली खंय दोंगरा बसता जाता काटिंग जाता फिलिंग जाता आणि वर्स्ट म्हणल्यार जाता ते FAR वाडयला 80% आहा ते 200% जाला आणि तेजे कन्स्ट्रक्शन फ्लो एरिया सामकी वाडल्या आणि गोंयकार सामके भियेलात कित्याक ह्यो कोण कन्स्ट्रक्शन बिल्डर येता ते सगळे भायले येयल्या. प्रत्येक आपल्या जाय ते भाशेन ऑफिसां बसून जाय ते भाशेन शेत कन्वर्ट करताय जाय ते कुंपारपण करताय. सो हे प्रॉब्लेम जालो. आज आमी आहाय आमदार आमकडे शेतां आहाय आमकडे भाट आहाय आमकडे ऑर्चर्ड आहा आम कन्वर्जनाक आयलो नाय. कन्वर्ट केलें जाल्यार आमकांय कोणाकूय भायल्या इंकून पयशे मेळटाले पूण आमी तें केलें ना. तुमकां पयशे जाय तुमकां ताकयत आहा गोंय इंकपाकूय कांयच केलें म्हणटची दिस इज अ मेसेज फॉर एवरीबडी. गरज आहा की जेन्ना आम कितेंय एश कोन्न येताय भायर तुमी आमकां सपोर्ट कराय कित्याक दिस इज ओन्ली गोइंग टू सेव गोवा एंड गोवन्स एट लार्ज.